69व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान पिळणमार्रा पंचायतीन गांव उदरगत कमिटी आनी शेतकारी कमिटीच्या जोडपालवान जागृताय कार्यावळ आयोजीत केल्ली। ह्या निमतान थळाव्यांक कोयराचे डबे वाटले। आरडेक्स गोवा खातीर पिळणच्यान गौतम शिरोडकार। सरकार घडोवन हाडटा एक महत्वाचें आसता की आमी जेन्ना वोटिंग हो रायट केन्नाच चुकोवंक जायना। ह्या घटनेन आमकां सगळ्यांक महत्वाचो रायट दिल्लो आसा तो वोटिंग केन्ना चुकोवंक जायना। सगळ्यांनी वोटिंग करप हे खूब महत्वाचें आसता। आमी योग्य ते सरकार निवडून हाडटा, योग्य ती पंचायत निवडून हाडटा। आज आमी पळयता की पिलन पंचायतीन भरपूर डेव्हलपमेंटाची कामां जाल्लेली आसा। जिल्हा पंचायतींच्यान हांव म्हाजे प्रयत्न करता की जाता तितली चडांत चड डेव्हलपमेंटाची कामां जावची म्हणून। म्हाका एक सांगपाक हांगा अभिमान दिसता की जिल्हा पंचायतींच्यान उत्तर गोंयान हायेस्ट कामां जी जाल्लेली आसा ती ही आमच्या रेस मागूस पंचायत क्षेत्रान तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याक लागून ते जाल्लेले आसा। भायल्यान ड्रग्स येतालो, फॉरेनर घेताले, जसे जसे टुरिस्ट वाढोंक लागले तसे तसे हेतून हळूहळू गोंयचे लोक आमचे इन्वॉल्व जाले। आयज आमी पळयता ह्या ड्रग्सान मेजर आमचे गोंयचे मेजर यूथ आहा भितर आनी कलंगूट जाल्यार पळयल्या परिस्थिती थोडे भुरगे अशे लोळोन आसता थंय तांकां पळयल्यार भंय दिसता। ड्रग्स हो दोन भशेचो आसता, नॉर्मल ड्रग्स हो नार्कोटीक ड्रग्स आनी दुसरो सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स। नार्कोटीक ड्रग्स म्हटल्यार गांजा, चरस आनी हे जो नॅचरल आसता ड्रग्स आनी दुसरो सायकोट्रॉपिक। खंयचो ड्रग्स घेतल्यार मनीस मरता, ताका चड लायफ ना। मेजर म्हणटा तो सायकोट्रॉपिक ड्रग्स। आयज जर मनशान ड्रग्स स्टार्ट केलो एट द एज ऑफ 20 जाल्यार तो 25 वर्सां म्हटल्यार तेची परिस्थिती अशी जाता की तो 50 वर्साचो। नॉर्मली मनीस जसो 50 वर्सां जाता तसो जायना तो, तेची 25 एजीचेरूच तेची परिस्थिती अशी जाता की तो सारको काबार जाल्लो आहा। तुमच्या घरान एक भुरगो आहा 14-15 वर्साचो आनी तुमकां दिसता की तुमच्या घरांतले बारीक बारीक वस्तू ना जाता, लायटली घेवपाचें ना। तुमच्या भुरग्याचेरूय मातशें अशें हांव म्हणना की तुमचे भुरगे चोर बी कितें, पूण ती जी नीड आसता ताका ड्रग्साची ती कंप्लीट करपाक ताका खंयच्यान तरी पयशे हाडचे पडटा आनी ताका बेस्ट वे फर्स्ट ऑप्शन तेचें घर। जेन्ना घरान काबार जाता तेन्ना भायर वयता तो। म्हणून जर बारीक बारीक कितें मेळ घरांतले वस्तू ना जाता जाल्यार मातशें लक्ष दवरा। त्या भायर तुमच्या भुरग्यांचे फ्रेंड सर्कल जावं आनी कोण खंय भोंवता तो रातचो भायर रावता जाल्यार कित्याक भायर रावता हेचेरूय मातशें तुमी लक्ष दवरा। स्पेशली तुमच्या घरान जर सिल्वर फॉयल बी मेळटा जावं बारीक बारीक कुडके मेळटा पेपराचे, व्हायट पेपराचे, जाल्यार तुमी चिंतोंक जाय की कितें तरी वायट जावपाचें आहा। प्रमाणान हांगा आयिल्लीं आसा हो गार्बेजचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो जाल्यार आमी कितें फोकस घेवन आमचो गांव नितळ, आमचो गांव निर्मळ, आमचें घर नितळ, आमचें घर निर्मळ करतले जाल्यार ह्या भुरग्यांचो आमकां तेंको जाय। हो गार्बेजचो प्रॉब्लेम आयज जाल्लो आसा जाल्यार आमचे पिडेन केल्लो आसा। म्हाका दिसना आमचे पुर्वज जे आशिल्ले, आमचे आवय बापूय जे आशिल्ले आमकां हे गार्बेजचे दोंगर सोडून गेल्या आनी आमी जे हांव आनी तुमी हे जे जनरेशन आसा हे जे जनरेशन आज राज्य चलयता, आज वागता, आमी हे गार्बेजचे दोंगर करून दवरलेले आसा।